येवकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. पुरावे मेळनात म्हणून पुलिसांनी सिद्धी नायकाची केस केली बंद. पिडेस्तांच्या घरची मिडिया आणि समाजसेवी संस्थांच्या दबावाक लागून केस जाली नोंद. पेडणे म्हालात आसात बरे कबड्डी खेळगडे, पूण तांचो ग्रावंड आतां मेळना तांकां वापरपाक. नव्या मल्टीपर्पज खेळा संकुलाचोय ना कांयच फायदो. राज्यात 21 तारखे उपरांत दाट जातलो पावस. त्या आदी कांय वाठारांनी जावं येता हय न्हयसो शिवर. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. अंदू जानेवारीत निमणे खून प्रकरण म्हणून नोंद जाल्ले सिद्धी नायक प्रकरण पुरावे नाशिल्ल्यान बंद जाला. सुरवेक पुलिसांनी हात वयर केल्ले, पूण कुटुंबाचो दबाव, मिडिया आनी समाजीक संघटनांनी सेगीतपणान फाटपुरवण केल्ल्या उपरांत अधिकाऱ्यांक चवकशीचो आदेश दिवचो पडलो. पळयात. सिद्धीक निमाणे फाटल्या वर्सा 11 ऑगस्टाक बस स्टॉपाचेर पळयल्ले. थंय ताच्या बापायन ताका सदचे भशेन कामाक वचपाक बस स्टॉपार सोडले. त्या दिसा उपरांत ते घरा आयले ना म्हण ताच्या घरच्यांनी ते बेपत्ते जाल्ल्याची म्हायती दिली. जाल्यार ते कामार येवंक ना अशें ताच्या धनयान कळयले. उपरांत दुसरे दिसा कळंगूट दर्यादेगेर एके चलयेची कूड कपडे नाशिल्ले अवस्थेत मेळ्ळी. सुरवेक केस नोंद करपाक पुलीस अधिकारी फाटीफुडें करपाक लागले, पूण सिद्धीचे कुडीचेर जखमो आसात जाची दखल तपास अधिकाऱ्यांनी घेवंक ना असो आरोप तिच्या घरच्यांनी केलो. कांय नामनेचे राजकारणी हे प्रकरण दामून दवरपाचो यत्न करतात असो आरोपय तांणी केलो. आपले धुवेचे मरण खून प्रकरण म्हण नोंद करपाक घरच्यांक यश आयले खरे, पूण आतां पुरावो मेळूंक नाशिल्ल्यान अधिकाऱ्यांनी ही केस बंद करपाक सांगला, जाका लागून तांच्या पदरांत निरशेणी पडल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365. पेडणे म्हालात बरे कबड्डी खेळगडे आसात. तातूंतले कांय जाण राष्ट्रीय पावंड्यार पावल्यात, पूण ते प्रशिक्षण घेताले तो ग्रावंड आतां तांकां वापरपाक मेळना. हांगा एक नवें मल्टीपर्पज खेळा संकुल बांदलां, पूण ताचो कांयच फायदो जावंक ना. पळयात. पेडणेचो नेहाल सावळ देसाय प्रो कबड्डी लिगा खातीर वेचून आयला, पूण ताणें प्रशिक्षण घेतिल्ल्या ग्रावंडाचेर चड लक्ष दिवपाची गरज आसा. कबड्डी खेळा भशेन आतां त्या ग्रावंडा कडेन लक्ष दिवप कमी जालां. नेहालान हेर खेळगड्या वांगडा हांगा प्रशिक्षण घेतलें आनी ह्या खेळांत चड उंचाय मेळयली, पूण आतां तांणी प्रशिक्षण घेतिल्ल्या ग्रावंडाची अवतिकाय जाल्या. हांगा नवें मल्टीपर्पज खेळा संकुल बांदलां, पूण ही सुविधा अजून लोकां खातीर वापरपाक उक्ती जावंक ना. जे आमचे नॅशनल लेवल जे कबड्डी स्पर्धा असलेले, हे कबड्डी स्पर्धा फक्त ह्या आमच्या सावळ ग्रावंडाचेर करपाचें ठरयल्लें. हे करपाक म्हणजे याचे कारणय कितें आसलेलें, कित्याक हे सावळ कुटुंबीय आणि बाकीचे पेडण्याचे बरेचशे लोक थंयसर येवन स्पेशल खेळटाले आणि थंयच एक तरेचो पुनर्जन्म म्हणजे आमचो कबड्डी जो राष्ट्रीय खेळ म्हणटात आमी ताचो पुनर्जन्म जालो आणि त्याच्यामुळे जास्त. पण एक वाईट वाटतं कितें, ह्यो इतली काय बरं स्टेडियम जर हैसर आसून जर संपूर्ण पेडण्यासाठी जर यूज जावं शकता, ते जर आयज हे यूज केले असते असे नेहाल कितलेशेच झाले असते. सो म्हाका वाटतं हेचेर सरकारान विचार करपाचो. आणि एक हांव सरकाराक सांगूंक सोदता, जे आतां हे JMR सारके कोणाक जे दिलेले आसात भाडेपट्टीत, हे भाडेपट्टी ही महत्वाची की आमचे पेडण्याचे भुरगे तयार झालेले महत्वाचे आसात, हेचेर विचार करा. कारण पेडण्या म्हणटकूच संपूर्ण म्हापशाचे पण भुरगे येऊ शकतात जे घडटले आणि जेणे करून आमचे पेडण्याचे नाव उज्वलले जातले. सो तरी सुद्धा जी जागा उरल्या त्याच्यासाठी एक सध्या म्हणजे भाडेपट्टीचे थोडे काहीतरी करून मॅनेज करचे आणि त्या मुलांक आमच्या त्यांच्या प्रोत्साहित करचे, हे माझी एक तांकां आग्रही विनंती आसा. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. पणजी कदंबा बस स्टँडा वयल्या प्रदर्शनात 1583च्या कुंकळेच्या बंडा विशीं कदंब महामंडळान चुकीची म्हायती दिल्या. त्या विशीं चूक बेगोबेग सुदरची, तशेंच भौशीक मळाचेर अशे तरेची चुकीची म्हायती दिवप्यांचेर 15 दिसां भितर खर कारवाय करची, कुंकळी चिफ्टन्स मेमोरियल ट्रस्टान मागला. भारताचे स्वतंत्रतायेक 75 वर्सां जातात. सरकारी पावंड्यार देशभर त्या निमतान आझादी का अमृत महोत्सव ह्या माताळ्या खाला विविध कार्यावळी आणि तेच बरोबरीन इतिहास मांडपाचो यत्न चल्ला. हाचोच एक वांटो म्हण पणजेच्या कदंब बस स्टँडार गोंयच्या इतिहासाची मांडणी दाखयल्या. पूण तातूंत चुकीचो इतिहास दाखयला अशें म्हणत कुंकळी चिफ्टन्स मेमोरियल ट्रस्टान खर आक्षेप घेतला. आयकात तांचे म्हणणे. The Kukuli Chieftains Memorial Trust strongly condemn
the glaring mischief played by vested interest to distort the history of Khopoli revolt as it is exhibited at the exhibition. Khopolikar are agitated over the distortion of our history, where it is mention of Khopoli revolt in the exhibition, and I quote, after the revolt at Khopoli, where the chieftains of Khopoli were massacred at Asolna fort by shutting its gates, when one of the chieftains managed to escape by jumping in the river Sal through a hole and fleeing to the distant Karwar. Up to this, the history appeared to be correct. However, what is objectable is that in the same history of our revolt it is mentioned, and I quote, following execution of the chieftains, the Hindu Brahmin landlords of Khopoli and neighboring village of Veli, Asolna, Ameli and Baroda refused to pay taxes on the produce generated from their fields and orchards to the Portuguese government, and that as a result their lands were confiscated and entrusted to the condado of the Marquis of Frontier. It is well known and it may be noted, following the massacre of our Kshatriya Desai chieftains, the Kshatriya Desai community refused to pay taxes to the Portuguese government, as a result of which the lands of Kshatriya Desai community of Khopoli were confiscated. Following the confiscation of the Khopoli Gaonkar land, the Gaonkar fought a long legal battle in the courts to get back their land by forming a society of Kshatriya Desai agriculturists called as Susuda the Agipura, those Gaonkaris, the Khopoli Baroda. The battle was not only fought in the courts of Goa but also in Portuguese. The land was initially restored by the courts to the court receiver and thereafter to the Susuda the Agipura, those Gaonkaris, the Khopoli Baroda. We strongly demand immediate correction to this history at the exhibition at Panjim bus stand. We also demand to set up an inquiry to look upon the blunder mischief played by some of the vested interests. ब्राह्मण हे हातूंत खंयच नात, खंयच्या हातूंत ना. विव्यार्थ जेन्ना 5-15 जेन्ना मारले तेन्ना आमच्यो जमनी काडून घेतल्यो. कित्याक युरोपियन कंट्रीसांक येदो व्हडलो बोवाळ जालो की आमचे राज्य आसतना आमचे प्रिस्ट मारप, आमच्या लोकांक मारप हो एक तांकां मोठो हें आशिल्लो. आनी युरोपियन कंट्रीसांनी एक मोठो हें जालो आनी आमची सगळी जमनी काडून घेतली. कित्याक त्या वेळार सगळे लोक जमनीचेरच आपले पोट भरताले आनी असल्या वेळार क्रिटिकल पोजिशनाक आनी तांकां मागीर कळ्ळें की हे लोक आमकां आयकुपाचे ना. ताणें तह केलो करपाचें केलें आमकां. आमी सगळे विसरयात आनी ताणें आमकां आमच्या 16 चिफ्टनाक असोळणेच्या फोर्टाक आपयले आनी तांकां देव्यार विदावट शास्त्र कांय नासतना, कित्याक तांकां आपयल्याच त्या कारणान की आमी आतां आमचो समेट करुया, आमी झगडी बी कांय नाका अशें तरेन. पूण तांचें इंटेन्शन वेगळेंच आसलें. हें आमचे 16 मानायकांक कळ्ळें ना त्या वेळार. अदरवायज ते आपले शस्त्रच घेवन वयता आसले त्या वेळार. पूण समेट जाता जावं दी म्हणून बरेपणान हें केलें आनी तांकां मारून उडयलें, बंद दरवाजो बंद बी. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत.
मये आनी दिवचलच्या रस्त्या कडेन भौशीक बांदकाम विभागाची पुरायेन आडनदर जाल्या. दिवचलचो बाजार फामाद. चवथी कडेन लोकांची गर्दी जातली. मयेचो मुखेल रस्तोय जायते प्रवासी येरादारी खातीर वापरतात, पूण दोनूय कडली परिस्थिती कठीण जावन रावल्या. आमदारांनी त्या बाबत गंभीर जावचे थळावे मागतात. ही मयेची अवतिकाय. जोर पेजेक रडटा तशे हांगाचे रस्ते 12 म्हयने डांबराक रडटात. ही दुर्दशा सरकारी खात्यातले विविध विभागांनी नियोजन आणि सुसंवाद ना म्हणून जाता. खास करून उदका विभाग आणि रस्तो विभागामदी समन्वयच दिसना. देखून मये केळबाव वाड्या सावन ते गांवकर वाड्या मेरेन उदका पायपांक लागून परत परत रस्ते उस्तून सोडलेले पळोवपाक मेळटात. तेतून अदीमदी धांवपी खणींचे ट्रक. शापीत मयेची गाथा सांगतात सखाराम पेडणेकार आणि काशीनाथ मयेकार. मयेचो स्थलांतरीत मालमत्ता प्रश्न अजूनही सुटलेलो ना. त्याच बरोबर हांगासरले जे रस्ते आसा ह्या रस्त्यांक फाटल्या दिसांनी बरेंच आंदोलन जालें. ह्या वाटेनसून खनीज माल वाहतूक चालू जाल्ली आनी त्या माल वाहतुकीन ह्या रस्त्यांची दुर्दशा करून उडयली. आमचे लोकप्रतिनिधी आनी सरकार अजूनही तांकां जाग येवंक ना की हे बाबा खड्डे तरी तात्पुरते आमी पुरचे म्हणून. आमची सरकारा कडेन विनंती आसा, तशेंच आमच्या लोकप्रतिनिधी कडेन मागणी आसा की निदान चवथी पयलीं तरी हे रस्त्याचे खड्डे जे आसा ते बेगिनान बेगीन बुजोवचे. आमचो मया भागांतलो मेन रोड सगळ्यात महत्वाचो असो रोड, ज्या रोडांतल्यान बरीचशी वाहतूक जाता. म्हापसा वचणारे बरेचशे प्रवासी जे आसा ह्याच रोडा वयल्यान वयतात. दिवचल ते पैरा हो रोड हो रस्तो जो आसा हो सामको पिड्ड्यार जाल्लो आसा. केळबाय वाड्या ते अर्धवाडो म्हणजे महामाया हायस्कूल पर्यंत हो रस्तो जो आसा हो म्हणजे सामकोच पिड्ड्यार जाल्लो आसा. सगळी कडेन वचत थंय पळयत जाल्यार खळगे पडलेले आसात. ह्या रस्त्याचेर उदक सांठून रावता. पावसाचें उदक जें वचपाक हांगासर वेगळी अशी गटराची यंत्रणा ना आनी त्या खातीर हें उदक जें आसा रस्त्यार साचलेल्या कारणान हे रस्तो जो आसा हो कायमचो पिड्ड्यार जाल्लो आसता. आतां तुमी पळयशात जाल्यार केळबाय वाड्यार देवळा कडल्यान सुरवात करीत न्हू जाल्यार महामाया इस्कॉल पर्यंत इतले खळगे पडलेले आसा की गाडी चलोवपाकूच मेळना. अक्षरशः गाडी चलोवपाक मेळना. तेच्या नंतर गांवकर वाडो जो आसा गांवकर वाड्यार मठा कडल्यान महामाया देवूळ पर्यंत जो रस्तो आसा हो रस्तो अत्यंत खराब जाल्लेलो आसा सगळो. आनी हांगासर म्हाका दिसता खंयच्याच प्रशासनाचें लक्ष ना. हांव आमचे नवनिर्वाचित जे आमदार आसात प्रेमेंद्र शेट हांकां विनंती करता की तेंच्यांनी ह्या प्रकरणान जातीन लक्ष घालचें. दिवचल वेगान उदरगतीचे दिकेन वचपी शार. शारांतली इमारती ल्हव तकल्यो वयर काडपाक लागल्यात. सांस्कृतीक कार्यावळी वाडत चालल्यात. नवी दुकानां थाटपाक लागल्यात. पूण रस्त्यांची जीण आसा थंयच उरल्या. पालिका आसूं वा सरकार अंतर्गत रस्त्या कडेन आडनदर जाल्या. आतां चवथीचो बाजार भरतलो. आदींच रस्ते अशीर, तेतून बेशिस्त पार्किंग. आयकात दिवचलकारांनी केल्लें आवाहन. दररोज येतात गाडयो घेवन. ती जर ती पार्किंग परिस्थिती पळयल्यार तेंची अशी परिस्थिती आसता की ते बेवारशीपणां पार्किंग करून थेयतात. खंयसरूय गाडी पार्किंग करता आनी खंयसर वयतात. हांगा जर गाडी थेयली जाल्यार तो जवळ जवळ 1 किलोमिटर पयस वयता आनी हांगा गाडी पार्किंग केली आसता ही. हांव तांकां जे बाजारात येणार आसता गाडी घेवन तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी व्यवस्थीत गाडी पार्किंग करची, जेणे करून हानिकारक दुसऱ्याक त्रास जावचो अशी गाडी पार्किंग करची. ह्या फुडें सुद्दां चवथीचे बाजार आसतले व्यवस्थीत खंय पार्किंगची व्यवस्था जागा केली आसा त्या जागेक थंय पार्किंग करात आनी चवथीचो बाजार घेयात. विभाग जो आसा ह्या रस्ता विभाग खात्यान जे अधिकारी वर्ग आसात, जे इंजिनियर आसात, हेंचें काम कितें? अरे जे मयाच्या रस्त्याचेर खड्डे पडलेले आसात ते निदान तेंचे निदान सर्वे तरी करात आनी सर्वे करून ते काम कशें जाग्यार घालपाचें तें तरी पळयात. काय तुमी आमदार मंत्री सांगतले म्हणूनच ते काम सांगतले तेन्नाच ते काम करतले? तुमची कांयच जबाबदारी ना? तुमकां जो पगार मेळटा हो पगार आमच्या टॅक्साच्या आधाराचेर तुमकां पगार मेळटा हें लक्षांत दवरात. तुमी जे थंय आसात ही जनतेची कामां करपाक, प्रामाणीकपणान जनतेची कामां करात. गोवा 365 खातीर दिवचल आनी मयेच्यान महेश गोवेकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. विसव उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. CRC चिंचणीन नावेलीच्या विलेजर्स युनियनाक हारायले.
ही ऑल गोवा विलेज फुटबॉल टुर्नामेंट सिल्ली हांगा जाली. चिंचणीन ट्रायब्रेकर फेरयेत नावेलीच्या विरोधात 4-5 गोलांनी बरोबरी केली. पळयात. सिल्ली स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ल्या 23व्या ऑल गोवा अवर लेडी ऑफ नेव्हस 8A सायड इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंट 2022 ह्या 2 दिसांचे सर्तींत गोंयांतल्या 28 पंगडांनी वांटो घेतलो. फायनलींत नावेली विलेजर्स युनियन आनी CRC चिंचणीची टक्कर जाली. मात हो सामनो 3-3 असो ट्रायब्रेकरान जालो, जातूंत चिंचणी नावेलीची 1 गोलान हार जाली. भारताच्या महिला राष्ट्रीय फुटबॉल संघाची आदली मुखेल प्रशिक्षक मायमल रॉकी हजर आशिल्ली. Inter-village is one thing which is there in every part of Goa. So happy to be here and thank you for inviting me for this. I think it was nice to see boys playing. Hopefully in coming years we all can have girls tournament also so that many girls are there on the football field. But I can see a lot of parents who are there around. So if you look at me, I'm a female, I'm a girl who played for the state, who played for the country, who played now at present. I'm working as a football coach in SAG. So I think I can be an example for all the parents to send their daughters to do any sport. It's not football, but any sport. So it's only because I can't see any much girls there around who's wearing boots and playing or anything. But so it's just my request. In month of October, there's FIFA Under-17 Women's World Cup happening in Margao Stadium. So if all the people here who can go and support the women's game, it will be really a great honor. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नाईक रावत. पिराय आंकड्यांनी मेजूं येता, पूण अनुभव म्हत्वाचो. होली स्पिरीट बॉयजान काजारी आनी आक्वार हांच्या मदीं मडगांवां व्हॉलीबॉल मॅच घडोवन हाडली. हे मॅचीत अनुभवी काजारांनी जैत जोडलें. होली स्पिरीट बॉयज हांणी काजारी आनी आंकवारा मदीं वर्सुकी व्हॉलीबॉल मॅच खेळयली. 75व्या स्वतंत्र दीस सुवाळ्याचो वांटो म्हण सोमारा होली स्पिरीट चर्च मैदानाचेर ती घडोवन हाडली. काजारी पंगडान आंकवार पंगडाक हारायलो. पळयात. व्हॉलीबॉल मॅच जाली काजाऱ्यामध्ये आणि तोरणाट्यामध्ये आंकवाऱ्यामध्ये आणि आयज केरीत भाशेन ही सांज घडोवन हाडली आमच्या बाबांनी. केरीत भाशेन आमच्या देशाचो स्वतंत्रतायेचो दीस मनान धरून आयज आमी 75th इंडिपेंडन्स डे संभ्रमता. ह्याच नात्यान ही सांजेच्या वेळार ही गेम घडोवन हाडली आनी हे गेमींत दोनूय पंगड जैतीपण जाले. कित्याक बरे उमेदीन खेळ्ळे. जरूय आमचे काजारी भाव जिखले तरी आसतना कोणाकूच हे मनान धरिनासतना दोनूय पंगड जिखले. कित्याक आमची व्हॉलीबॉल मॅच जिखली देखून आयज ह्या सांजेच्या वेळार ही गेम घडोवन हाडून जायते आमचे मदें ही व्हॉलीबॉलाची उमेद उर्बा वाडयली. आनी हेच भाशेन फाटल्या म्हयन्यांनी एक कॅम्प घडलोले आमच्या एरिसा बाबाच्या फुडाऱ्यापणाक काय बरे भाशेन हो कॅम्प जाल्ले. हेच भाशेन सदांच आमचे भुरगे हांगासर खेळ्ळे जाल्यार आयज आमचे मदें 2 नॅशनल प्लेयर्स आसात. एरिसा आनी सेबी हे आमचे भाव हांगासर खेळून मुसल्या दर्जार पावले. आयज हो स्टँडर्ड परतून त्या लेवलार पावतलो जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमी सदांच हांगासर खेळूंक उत्तेजन दिवंक जाय, उमेद दिवंक जाय. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. राज्यात 21 तारखे उपरांत पावस वाडटलो. त्या आदी कांय वाठारांनी हयन्हयसो पावस शिवरतलो. आलायदा पावसाक लागून प्रवास करतल्यांनी सादुरताय बाळगुची हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस उरतले. 17 तारखे मेरेन बोट धन्यांनी दर्यांत बोटी घालच्यो न्हय अशी शिटकावणी दिल्या. ह्या 2 दिसांक हवामान अशांत उरतले आनी नेटाचे वारे घोळटले. दर्याक खवदळा. व्हडली लारां येवपाची आशिल्ल्यान लोकांनी सादुरताय बाळगुची अशी हवामान खात्यान शिटकावणी दिल्या. फुडल्या 5 दिसांक हलको पावस. चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 17 तारखे मेरेन नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी. आयज व्हडल्या लारांची शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.